न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। चवथ लागीं पावल्या, 2 दीस उरल्या। फाल्यां तय आनी आयच्यो ह्यो आयज जाण पुराय गोंयांच्यो घडामोडी घडल्यात त्यो आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। आयच्या दिसांतली सगळ्यांत म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार वीज दर सवलत घोटाळ्यांत आदलो वीज मंत्री आणि आताचो पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाची जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान निर्दोष मुक्तता केल्या। हाचे वांगडाच ह्या घोटाळ्यान आनीक जे 4 जाण आसले तांची निर्दोष मुक्तता केल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आयज मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान CAA खाला एका पाकिस्तानी नागरिकाक भारतीय नागरिकत्व दिला आणि हे मेळून 3 जाणांक तेंच्यांनी अशें नागरिकत्व दिलें आणि एकट्याचो अर्ज तो प्रलंबीत आसा तेकाय बी बेगीनूच भारतीय नागरिकत्व दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कोरजुवेकरा कडेन। दारबांदोडा गणेश विसर्जन करपी ही जो स्थळ आहा तो ते हितून आतां कोयराची राशी वाडत आसा। सो थंयसरल्या लोकांनी मागणी केलेली की पयलीं की हो जो चवथ येवच्या पयलीं दुरुस्त करून दिवचो म्हणून ती स्थळ आसलो तो, पण तरी लेगीत ते पंचायतीन थंयसरल्या आमदारान ह्या प्रकारे दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगता। सो तांच्यांनी आतां मागणी केला की आतां थंयचो जो वयपाचो रस्तो आहा तो दुरुस्त करून दिवचो म्हणून अशी तांच्यांनी मागणी केली आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आतां चवथीक फकत 2 दीस उरिल्लेले आसा आनी ह्या फाटभुंयेर आतां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चवथीचो जो सामान आसा, चवथीक जे लागपी जी माटोळी आहा ती सगळी आतां बाजारात आयलेली आसा। सो ती आतां ती लोकांनी घेवपाक गर्दी केली आसा। आनी हेच्यात दुसरी जी म्हणजे की बाणस्तारी एक बाणस्तारी पारंपारीक चवथीच्या माटोळीक हांगा सगळे लोक चडशे म्हणजे चवथीचे सामान हाडपाक वयताले, पण थंयसर आतां लोकांची गर्दी दिसना। थंयसरल्या लोकांचे अशें म्हणणें आसा जे विक्रेता ते कितें म्हणटा की बाजारान लोक दिसना बिकॉज रस्त्याक कुशी सगळे माटोळेचें सामान घेवन बसता, ताका लागून हो जो परिणाम आहा तो तेंचेर जाला आनी तांकां खूब लुकसाण सोदची पडटा अशें तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा। हेजी 3 बातमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। हालींच जाल्ले पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की जे आतां फाल्यां तयेक जे माटोळी घेवन बसतात तांच्या कडल्यान सोंपो कर घेवचे नात अशें आश्वासन दिल्लें मुख्यमंत्र्यान। आनी ते प्रमाण आयज वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बाजारांनी जे माटोळीचें सामान घेवन बसलेले आसात आनी तांच्या कडल्यान सोंपो कर घेतला। हे विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवया आमी आमच्या सब एडिटरा कडल्यान ऐश्वर्या कडल्यान। पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोंपो कर माफ करपाचें उतर कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान अधिवेशना वेळार दिल्लें। मात अशें आसतनाय कांय पालिकांनी आपल्या सोंपो कलेक्टर जे आसा तांकां सांगून आयज जे पारंपारीक माटोळी विक्रेते आसले तांचे कडल्यान सोंपो कर कलेक्ट केल्लो, देखून ताका लागून ह्या विक्रेत्यांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा। मात ज्या वेळार मुख्यमंत्र्याक हे विशीं विचारले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हे सोंपो कर विशींचे जो तांकां माफ केला त्या विशींचे परिपत्रक जारी केला। मात शेनवार आयतार मदीं आशिल्ल्यान कळाव जाल्लो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। हाचेर
विरोधी आमदार विजय सरदेसायन अशें सांगलें की पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडसून घेतिल्ले सोप्याचे पयशे तांकां बेगिनात बेगीन परत करचे अशें ताणें मागणी केल्ली आसा. दुसरी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार पर्वरे जो 5 म्हयन्या खातीर रस्तो बंद दवरतले हे विशींचे काल नोटिफिकेशन जारी केले. ते प्रमाण चवथीचे 5 दीस हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो आसतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगिल्लें आसा. देखून 5 दिसां उपरांत हे विशीं प्रॉपर प्लॅनिंग केल्या उपरांत हाचेर सविस्तर निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान आयज स्पश्ट केल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. आनी एक म्हत्वाची बातमी ती म्हळ्यार बागा कलंगूट रस्त्यार आयज सावथावाडो वाठारांत एक भाजयेचो टेम्पो आसा तो रुतलो आनी हे रुतपाचें कारण म्हळ्यार रस्त्याचें काम आसा तें उण्या दर्जाचें केल्ल्या कारणान हो टेम्पो रुतलो. आनी ह्या प्रकाराचेर जे कलंगूटचे थळावे आसात तशें बागातले थळावे तांच्यांनी खर तिडक उक्तायला आनी संबंदीत जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचेर खर कारवाय करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. हे तुमकां आतां सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी सदांच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. इतले म्हणून हे न्यूज रूम बुलेटिन हांव हांगा सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गांवस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.